मेळटलो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातले, शेतकऱ्यांक लँड लुजिंग सर्टिफिकेट मेळटले, त्यांच्या भुरग्यांक फर्स्ट प्रिफरन्स दितले, स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर आमी स्थापन करतले, त्या अंतर्गत जे थंयसर टेक्निकल कितें गरज आसा थंयसर ते भुरग्यांक आमी थंय हें करतले. पूण ह्यो गजाली जर आमी पळयले जाल्यार आयज मेरेन सरकारान कांयच गजाली करूंक ना. सीएम साहेब सांगता की 60 लोकांचे अजून कॉम्पेन्सेशन हेल्डअप जावन उरले. आमच्या म्हायती प्रमाणे 800 केसीस जे लँड एक्विजिशन कोर्ट आसा त्या कोर्टान 800 केसीस पेंडींग आसा केसी. हेच्या वयल्यान आमी हिशोब लावूं शकता की कितके लोकांक कॉम्पेन्सेशन अजून मेळोंक ना मोपा एअरपोर्टाच्या जमिनी भूसंपादनाच्या अनुशंगान. त्या भायर लिंक रस्त्याचो इश्यू आसा, तांकांय अजून कांय मेळोंक ना आसा. लँड लुजिंग सर्टिफिकेटूय अजून मेळोंक ना आसा. आनी मुख्य गजाल म्हणजे जेन्ना 2015 इलेक्शन एनवायरमेंट क्लियरन्स गावल्ले तेन्ना जो आराखडो पयलीं तयार केल्लो त्या मोपाच्या आराखड्याकूच मान्यता आसली. हे सगळे गजाली आमी सरकाराच्या निदर्शनाक हाडले, कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडले. आनी म्हाका सांगीची एक गजाल दिसता की हो लिंक रस्त्याचो इश्यू सीएम साहेबानूच सगळ्यांचे पाड घातलेले आसा. कारण हो जर लँड एक्विजिशन कायद्या अंतर्गत जर केल्लेले जाल्यार त्या शेतकऱ्यांक खंय तरी पयशे वेवस्थीत मेळटले आसले. पूण सीएम साहेबान अशें करूंक ना. एक लेटर सीएम साहेबान नितीन गडकरी केल्ले, माननीय ट्रान्सपोर्ट युनियन मिनिस्टराक, की हो जो पट्टो आसा तो तेंच्यांनी हायवे म्हणून नॅशनल हायवे म्हणून डिक्लेअर करचे, नोटिफायड करचे, जेणे करून सगळे जे कितें आसा हे सेंट्रला कडल्यान ते एजन्सीन घेवन जो आडयता ताका कायद्यान अरेस्ट बिरेस्ट करपाक सगळी तरतूद आसा. म्हणजे मॅन्डेटरी कायदो ह्यो अशें सीएम साहेबान माननीय युनियन मिनिस्टर जो आसा नितीन गडकरी एका पत्र बरयल्लें. आनी हे सगळो खुलासो जेन्ना आमी एनजीटीन पावले, हे सगळे खुलासो जेन्ना गव्हर्मेंट एडवोकेटान आपणाच्या सगळ्या रिप्लायन अशें म्हटलेलें आसा. जे कितें सरकार सांगता त्या सरकाराच्या म्हणण्याचेर विश्वास दवरून सगळे लोक फुडें वयतात. जेन्ना सरकार एक 10 गजाली सांगता त्या 10 गजालींसून जर तुका दिसता की बाबा हय आमच्या भुरग्यांक एक रोजगार मेळटलो, आमच्या तालुक्याचेर जो मागासलेलो म्हणून जो शिक्को आसा तो शिक्को जर वयतलो, आमचे भुरगे कितें तरी वेवसायाच्यो संदी जर उपलब्ध जाल्यो, एकूणच जर आर्थीक परिस्थिती आमच्या ह्या भागांतली जर वयर सरता जाल्यार एखादो प्रकल्प आसा तो आमी वेलकम करतले. आनी सरकाराच्या पयलीं नर्मदा सारको व्हडलो प्रकल्प आहा ताचे पण लागींचोच घेतलो आमचो केळारी प्रोजेक्ट आहा. थंय इतके तेंचे हाल जाल्यात लोकांचे थंय जेंचे हें जालें तांकां तेचो जायना तेचो अर्थ. जोरदार समर्थन असो प्रश्न ना थंयसर. तुमी सांगता तें कळटा म्हाका एक्चुली. जेन्ना विमानतळाचो प्रश्न येयलो, आतां तुमी म्हणटा थंयसर सुनावणी जाल्ली, थंयसर जर व्हिडिओ अवेलेबल आसा जाल्यार तुमी तेचो हें रिकॉर्ड काडून जर पळयशात. हांव तेन्ना कोणाक खबर पासून नासली लिंक रोडाची, कोणाच्या स्वप्नान पासून नासलेले, फक्त एक रोड नोटिफाय जाल्लो फुडें दाडेश्वर देवस्थान आनी त्या डोंगरा वचून भेंडाळे म्हणटा थंयसर देंवतालो. सो तेन्ना हांवें विशय केल्लो की तुमी जो लिंक रोड हांवें थंय आव्हान केल्लें, जो लिंकच रोड न्ही सोबत अख्ख्या तेच्या वयल्यान लिंक रोड जाय कित्याचे समर्थनार्थ हांवें एक शब्द सुद्दां काडूंक ना. पूण सांगपाचो उद्देश म्हळ्यार कितें, सगळ्या लोकांनी सपोर्ट केलो आनी लोकांनी सरकाराच्या शब्दांचेर विश्वास दवरलो. लोकांक शेतकऱ्यांक कितें सांगलेलें की अशें तुमकां मोबदलो मेळटलो, अशें तुमकां रोजगाराचे संदी उपलब्ध जातले, अशी तुमची आर्थीक परिस्थिती बदलतली. आनी कोर्टान पासून त्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक म्हणजे जे कंपनीक हे घालून दिल्लेले आसलेले पळय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते मानूंक ना. आनी आतां सरकार बदललो, सरकारान एक्चुअली विश्वासाचो अविश्वास केलो, विश्वासघात केलो. पंच सरपंच कितें करतले म्हणून दिसता खंय तरी कमी पडटा. मे बी तांकां दिसता कोण तरी सपोर्टाक जाय, आमी आसा हे कितें करचे ना. आतां खंय तरी आयकला की तांकां सांगला खंय तुमकां डेव्हलपमेंटाक पयशे दिवचे ना. प्रत्येक फावटी हेच सांगून आमकां तेंच्यांनी फाटीं उडयले. डिलिमिटेशना वखदार हांवें एकट्यान भाशण केल्लें 17 डिसेंबराक हेतून मिनेजीस ब्रागांत मिटींग जाल्ली. जाल्यार एका भाशणाक आमी सजेशन दिल्लें की एक शापोरा नदीचेर एक मतदारसंघ जातलो आणि दुसरो तेरेखोल नदीच्या काठार दुसरो मतदारसंघ, जेणे करून धारगळीन दोन जे जास्त एससी कम्युनिटीचे वाडे आसात ते मदल्यान वयतली लायन आणि दोनूय आमचे
मतदारसंघ ओपन जातले हो जेन्ना अशें भाशण जेन्ना केल्ले तेन्ना म्हाज्या अगेन्स्ट भाशण करपाक 4 जाणांनी भाशण केलां इन्क्लुडिंग लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री अरुण वानकर आणि आनीक 2 जाण आसले हे कित्या खातीर तर आमचे सध्या स्वाभिमान आसा आमचे कडेन पूण तेका अकलेची जोड आमी लायला म्हणून आमी त्रासान पडटात